काम कॉन्स्टिट्युशनाचे आर्टिकल आहे ते जे एक्सप्लोर करपाचे. सो वन ऑफ द आर्टिकल 175 इज हियर टू टेल अस दॅट द गव्हर्नर हॅज द पावर्स, आणि हे पावर्साचेर आमी ते एक्सप्लोर करून तेजे मुखार हे नोंदणी हाडलें. तेणें आयकिलें आमकां. आतां तेगेली ड्युटी वेदर शी इज गोइंग टू एक्सप्लोर एंड एक्झिक्यूट हीज पावर्स. हें जर तर आमकां दिसती पडना जाल्यार एज अ लेजिस्लेटर नेक्स्ट स्टेप कितें? नेक्स्ट स्टेप नाव वील हॅव टू रीच आउट टू द प्रेसिडेंट्स ऑफिस. ऑनरेबल प्रेसिडेंटा बरोवपा जाता, प्रायम मिनिस्टरा बरोवपा जाता. सो हे सगळे नेक्स्ट स्टेपार आमी करतले. इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ 24 to 48 hours. इन द नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू हेड दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव्ह प्रोसेस. आमी हो एक्सप्लोर करीत आहे, जे आमकां पावर आहे, जे आमच्यान करपा जाता एज अ लेजिस्लेटर. दिस इज वॉट इज द नॉलेज दॅट वी हॅव, आनी दिस इज वॉट वी हॅव कम हियर फॉर न्हू. सो हें आमकां जे आज असेंब्ली जालां, हे जे डिमांड्स सगळे बुलडोज करून हे जे बजट पास केलां, हें तुमी सगळ्यांनी चोयलो आहा. हें एशें कोन्न जावपा नाका आशिल्लें, आनी हें एशें कोन्न दुसरे स्टेटींनी जे भाशेन सांगिल्ले ते भाशेन हें कंटिन्यू आहा. हें कंटिन्यू असेंब्ली आहा. बजट प्रपोज केल्ल्या हें आज गोंयाय जावपा जाय आसलें, बट गोंय हें जालें ना. सो हें गोंय जालें ना म्हणटरी वी हॅव एक्सप्लोर्ड 175 आर्टिकल आनी वी हॅव कम हियर. हिंगसोन जरी तरी आमकां कांयच जरी तो रिजल्ट मेळना जाल्यार मुखार वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर. वी हॅव टू ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट. आनी तांकां सगळ्यांक कळों जाय, देशभर कळों जाय की हिंग गोंय आहा, हेंगे सरकार कितें करता, कितें करून फायदो घेता तो. आनी तेजो एक प्रॉपर प्लॅन कशें आमी फुडें व्हरतले, कसो मुवमेंट हो फुडें वयतलो हो आमी प्रॉपरली तुमकां सांगतले हेजे फुडें. आनी लोकां कडेन म्हटल्यार कितें आसा, आयज गांवच्या लोकांक हांव परत एकदां उलो मारता की प्रत्येक गांवच्या लोकांक ज्या ज्या कडेन 39A अंतर्गत लँड यूज चेंज ऑलरेडी अप्रुवल जाल्ले आसा, मुद्दम भायर सरा. गांव कितें आसता तुमचो पळया. गांवांत समज अशें जालें जाल्यार फुडें पिळगेक कांयच उरपाचें ना. हांव मागता कित्याक तुमचो मुवमेंट तुमी जेन्ना भायर सरतले, गांवचे लोक जेन्ना भायर सरतले तेन्ना तो मुवमेंट आनी खर जातलो. आनी ह्या सरकाराक, जे सरकार आमकां आयकना, जेन्ना आमी असेंब्लीन वयता थंय आयकना, असेंब्लीच्या भायरूय थंय आयकना. सो सरकाराक होच एकूच जबाब आसा की भायल्यान जेन्ना प्रोटेस्ट आमी करतले, खूब जाण म्हणटाले डेकोरम मेंटेन करपाचो. कसलो डेकोरम? आयज तुमी असेंब्लीन कितें डेकोरम दवरिल्लो आसा? तुमी विधानसभेन तुमी आमकां सांगलें की तुमी येया आनी विधानसभेन तुमचे प्रश्न मांडा म्हणून. आयज आमकां विधानसभेन पासून प्रश्न मांडूंक दिना. आतां विरोधक जेन्ना प्रत्येक वेळा आपले प्रश्न मांडपाक वयता, 39A सारखे अमेंडमेंट तुमी हाडले, जितून गोंय काबार करपाचे अमेंडमेंट हाडले, ते आमी स्क्रॅप करपाचे म्हणून हो डिमांड आमचो घातलो. त्या आनी बिलां आमची घातली, आमी शॉर्ट डिस्कशन घातले. सो प्रत्येक जो आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी केले, पण ते तेंच्यांनी मान्य करून घेवंक ना. आनी जे हांव परत एकदां सांगता, जे जे आमदार जे उलोवंक ना म्हटल्यार त्या असेंब्ली सेशनान तुमी पळयलां आसतलें आपापल्या रुलींग आमदार कितलेशे जाण आसा ते सुशेगाद आसा. ते वयल्यान थोडे जाण सपोर्टीव म्हळ्यार 39A सपोर्टीव करता. तांकां तेंच्या जो तेंच्यांनी जी हें घेतलेलें आसा म्हळ्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना. सो लोकांनी ओपोज करपाक जाय, लोकांनी आपलो आवाज काडपाक जाय. आनी आमकां जेन्ना जेन्ना तुमी आपयतले त्या कडेन आमी वयतले. वॉट एवर मुवमेंट आसतलो तो मुवमेंट तुमकां आमी आउट करतले. विरेश, तुका दिसता की तुजी खंय तरी चूक जाली सरकाराची आयकून की तूं प्रोटेस्ट फाटीं घेतलो आनी मागीर पळय कशें आसा, चूक जाली कितें जाली आमकां खबर ना, पण आमी एक विश्वास जो आसा तो विश्वास एक टायमार दवरलो. It was, his health was deteriorating. We did not want an MLA to lose his life. Understand? That is चूक म्हणा हे घातकी आनी हेज मुखार आज जेन्ना आमी रायट प्लॅटफॉर्मांतल्यान आमकां जेन्ना सांगलें, लोकांनी एडवायज केलो, NGOनूय एडवायज केलो, एक्टिविस्टानूय एडवायज केलो की हें बील तुमी घालचें. फेरदीन बाबानूय आमकां गायड केलें, घालचें. सगल्यांनी घातलें ऑपोजिशनान. Now it had to go out from that. So right from day one we put the pressure on last Friday. Then this particular, when will the bills be listed? That is what we were asking, and the government was pressurized that they had to list the bills. हुयना हुंय चोयल्यार आज हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदता लोकांक की म्हाका दिसता ही दादागिरी, ही हुकुमशाही बंद जातली. They have to be thrown out from their they have 33 in numbers. 33 in numbers with this brute majority. They are doing such type of things, anti-constitutional. आमगेले right जेन्ना ते थिंगा assembly उलोवपा दिना. The next call taking the people of Goa, taking everyone into confidence. म्हाका दिसता whatever the people feel, that is when this type of destruction will end. नाजाल्यार म्हाका दिसता कंटिन्यू हे हो सरकार गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न. मग तुमकडे फोटिंग पण केली दिसता या सरकारान 39A. अरे these are what we talk today. It has to be, we are asking for dismissal of this government. फोटिंगपणां जाली. फोटिंगपणां म्हणजे when you look currently the way what is our role as legislators, please be sure this is our role to put the bill.
to make sure that it goes out. That is the forum. So when we put, they are not allowing the bills. What else is left? Assurance was given to us even during the BSc. The speaker should not become a puppet of the government. The speaker is a custodian. He has to make sure protect it. So he's part of them. That is what it looks like. न्यूट्रल ना म्हणता डेफिनेटली स्पिकर न्यूट्रल नात आमी परत आयज सांगता कित्याक तेणेन जेन्ना आमकां सांगलें तो एक स्ट्रीक करून दाखयतालो अरे स्ट्रीक दाखोवन कितें फायदो लोकांनी आयज पळयल्लें आसा गोंयच्या जनतेन पळयल्लें आसा की स्पिकरान कसो बायस रावलो कशें ताणें कटेल गेले स्पिकरान प्रायोरिटी घेवन तुवें हांगा फोन मारपाक जाय आसलो महाराष्ट्रा कर्नाटका मार तूं त्रिपुरा मार तूं नागालँड फोन मार त्या स्पिकरां कडेन उलोवपाक जाय आसलो तेंच्या लेजिस्लेटरां कडेन उलोवपाक जाय आसलो की तुमचें बजेट सेशन कशें तुमी चालू दवरिल्लें आसा गुजराताक मारपाचो तुमचोच सरकार बीजेपीचो आसा सो हें कांयच करूं ना तुमी डायरेक्ट कटेल गेली कित्याक तुमचेर प्रेशर येयलो कित्याक आमी बिलांक डिमांड करताले जी 21 बिलां आसली ती बिलां कशे भशेन हाडपाक जाय हो आमचो डिमांड आसलो आनी तो डिमांड तांकां कसोच फुलफील नाका आसलो कित्याक तांकां जे हें आहलें जाल्यार हे सरकाराचे जे आमदार आसा हे एक्सपोज जातले आसले कित्याक वोट ऑन अकाउंट घेतलो सो हेजेर डिव्हिजन घेतलें ना डिव्हिजनाचेर हे प्रत्येक आमदार तेंचो आसा तो एक्सपोज जातलो लोकांक दिसतलो See, the main point is when budget session was on in Tripura, 16th, they me budget present kela. They've entire about 34,000 odd crores. So they think code lagna, think by election आले, आमका लागता, Portuguese गेले, or Portuguese कायदो, कोणागे कायदो. And ही म्हाका दिसता is एक हत्या in the constitution which this government needs to reply, and I believe that I request you all as well. When Tripura is passing the budget on that particular presenting, not passing, presenting. So then code lagna, Maharashtra code lagna, Gujarat code lagna, Karnataka code lagna, inga lagta. So ejer koda for what? This is the main reason.